गोय सरकारान दर वर्सा 16 जानेवारीक ओपिनियन पोल डे म्हळ्यारूच जनमत कॉल दीस राज्य पावड्यार सरकारी कार्यावळ म्हणून मनोवपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतला। हे संबंधीची अधिसुचोवणी सामान्य प्रशासन खात्यान मंगळारा जारी केली। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांनी जुलै 2024 जनमत कॉल दीस मनोवपा संबंधी विधानसभेत खाजगी थाराव सादर केल्लो। राज्य पावड्यार सरकारी कार्यावळ म्हणून हो दीस मनयतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांनी जाहीर केले। 16 जानेवारी 1967 दिसा गोंयांत इतिहासीक जनमत चाचणी जाल्ली। लोकांनी दिल्ल्या मताक लागून गोंय महाराष्ट्रात विलीन जावपापासून वाटावले। ह्या सर्व मताक लागून आयज गोंय स्वतंत्र राज्य जाला। हो दीस गोंयची अस्मिताय आनी लोकशाय मूल्यांचे प्रतीक मानतात आनी ताका लागून राज्यभर सरकारी पावड्यार तो मनोवचो म्हणून मागणी जायत आशिल्ली। ह्या अर्थीक वर्सा सावन म्हळ्यार 16 जानेवारी 2026 दिसा हो दीस सरकारी कार्यावळ म्हणून जनमत कॉल दीस मनयतले।